Shivani Prabhudesai, and I'm working here as a robotics trainer at Center of AI and Robotics, project done by Samaj Seva Sangh. So our center is in the Mailanutan High School. Basically, we have 3 labs: STEM lab, which takes students from standard 2 to standard 4, and standard 5 to standard 10 students have access to the coding and robotics lab. So आमची ही जी लॅब आसा स्टेम लॅब तातूंत आमी भुरग्यांक सेकंड स्टँडर्ड टू फोर्थ स्टँडर्डच्या स्टुडंट्सांक आमी बेसिक्स शिकयता, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑफ 3D प्रिंटींग. ते सगळे 3D मॉडेल्स तुमी जे आतां पळयल्याच आसतले, दॅट इज डन युजींग 3D पेन्स. मागीर आमी तांकां इलेक्ट्रॉनिक्स शिकयतात, सर्किट्स कशी करप ते शिकयतात, आनी बेसीक थिंकींग डेवलप करपा खातीर आमच्यो खुबश्यो एक्टिविटीज आसात. ते भुरग्यांक मायंड डेवलप करपाक हांगा खूब ट्रेनिंग दिल्लें जाता. नेक्स्ट आमच्यो ज्यो कोडिंग आनी रोबोटिक्स लॅब आसा थंय आमी तांकां प्रॉपर ब्लॉक बेस्ड कोडिंग, स्क्रिप्ट बेस्ड कोडिंग शिकयतात, आनी प्रॅक्टिकल एक्सपोजर इज द मेन थिंग ऑफ आर लॅब्स. आमचे थियरी चड एक्सप्लेनेशन रायटींग बी चड कांयच ना, बट जे थियरी शिकयतात ताजे सगळे प्रॅक्टिकल नॉलेज आमी तांकां हांगा एक्सपेरिमेंट करून शिकयतात. They do their experiments and do their practicals and then they learn from them. आमी आतां खुबशे कॉम्पिटिशनांनी पार्ट घेतल्या फॉर रोबो रेसीस एंड ऑल. सो आमचे भुरगे हॅव बीन विनींग कन्सेक्युटीव फर्स्ट 3 प्रायजीस ऑल थ्रू आउट इन ऑल द कॉम्पिटिशन्स. तुमकां खरें सांगचें म्हणल्यार आतां इंजिनियरींग लेवलाक सुद्दां इतलो प्रॅक्टिकल एक्सपोजर आसना. इट इज मोर ऑफ थियरी आनी हार्डली एक जस्ट बेसिक्स टच अपॉन जाता प्रॅक्टिकल वायज. बट त्योच प्रॅक्टिकल जी आमी इंजिनियरींग लेवलाचेर करतात त्योच प्रॅक्टिकल्स इन डीप आमची भुरगीं हांगा इन द लॅब, जी 5th स्टँडर्ड टू 10th स्टँडर्डची भुरगीं आसा, दे हॅव डन रोबोट्स. सो तेच रोबोट्स जे भुरग्यांनी स्वता केल्ले आसा ते आमी कॉम्पिटिशनाक व्हरून रोबो रेसींग पार्ट घेवन वी आर विनींग प्रायजीस. सो हांगा तांकां प्रॅक्टिकल एक्सपोजर चड मेळटा as compared to anywhere else.